देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वचप बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटींतलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. जेजून तांकां सांगलें, चोतराय दोरात आनी दोन गिरेस्तकायेची आशा सारकीच सोडून दियात, कित्याक कोणाक पुस्कळ गिरेस्तकाय आसली जाल्यार ताचें जिवीत तिचेर दवरलोलें ना. लूक 22:12 वोळ 15. ह्याच म्हयन्यांत कांय दीस फाटीं मुंबय शारांत हार्बर लायनीचेर आसलोल्या गोवंदी रेल्वे स्टेशनाच्या लागीं रेलीचेर एका मेलोल्या लाखपोती भिकाऱ्याची कूड मेवली. भिकारी जाल्यार लाखपोती कसो हो प्रश्न येता. मेल्ले कुडीची चवकशी केल्या उपरांत पुलिसांक कळून आयलें की ही कूड बिरारीचांद आझाद ह्या 82 वर्सांच्या भिकाऱ्याची म्हूण. ओदीक चवकशी केल्या उपरांत कळून आयलें की हो भिकारी लाखपोती जावन आसलो. गाडयेचे रेली लागीं एका गाटराचे देगेर एके ल्हान झोपडेंत भिकारी आझाद रातचो आसरो घेतालो खंय. ते ताचे झोपडपणटेंत पुलिसांक एका बॅरलांत आनी साकांत 1,70,05,000 एका रुपयाचे आनी 2 रुपयाचे नाणे भरून दवरलोले मेवले. त्या भायर 2 बँकांनी आसलोल्या 8,70,07,000 फिक्स्ड डेपोजिटाच्यो सर्टिफिकेटी आनी आनीक 90,06,000 रुपया सेव्हिंग अकावंटांत जमा जाल्लो दुडू. सगळे मेळून सुमार 11,50,000 गिरेस्तकाय आझादाची आसली. गिरेस्त जावन लाचार भिकारी जावन मेल्ल्यांची खबर आमी आयकून जाणाव. पूण हो भिकारी गिरेस्त जावनूय भिकारी कसो मेलो ही एक आठवीच गजाल. आयज आमी नियाळाक घेतलेले वळींत जेजू आमकां 2 गिरेस्तकाये विशीं चोतराय धरूंक आपयता तें मेळटा. गिरेस्त पिशाची वोपार सांगून जिवीत गिरेस्तकायेचेर दवरलोलें ना अशी शिकवण जेजू दिता. 2 गिरेस्तकाये फाटल्यान सगलीं लागलेलीं आमी आसतना ही 2 दौलत आमकां जिविताक पावयना अशी जेजूची शिकवण मांडून घेवया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.